women to live in dignity. When High Court and Supreme Court has given these directions, why the state is not following? Why is the state government not following this? So आम्ही आता कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन जनरल मॅनेजराक मेळ्ळा आनी ताका आमी मेमोरेंडम सबमिट केलो आनी ताका आमी सांगला की त्यांनी इन्स्पेक्ट करचे इमिजिएटली आनी डायरेक्शन दिवची टू एन्श्युअर क्लीन एंड हायजिनिक टॉयलेट्स टू विमन. ताजे पेक्षा टॉयलेटीन गेले जाल्यार थंय कांयच इक्विपमेंट्स आसना, दाराक फ्लशिंग आसना तांचे ऑपरेटिंग आनी तशें दाराक लॉक आसना, लायट ना. सो हाऊ इज अ पर्सन एक बायल कशी म्हणून हे वॉशरूम यूज करतले आनी ताजे खातीर बायलांक युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन इतले वाडिल्ले आसा. every woman is suffering because of this, and that is the only reason is की ते युरिनेट करपा पावना. जे सकाळी वना युरिनेट करता ते तशें रातीक येवन युरिनेट करता कित्याक खंयच क्लीन टॉयलेट्स ना. हाजे पयलीं आमी चीफ सेक्रेटरीक मेमोरेंडम दिला रिगार्डिंग द टॉयलेट्स टू बी मेड अवेलेबल ऑन द हायवेज, district and the state highways. So आम्ही तो चीफ सेक्रेटरीक तो दिला आणि आता नाव वी आर गिविंग दिस बिकॉज वी वॉन्ट टू एन्श्युअर दॅट एव्हरी विमन ऑफ गोवा, गोंयची सगळी जी बायलां आसा तांकां खरेंच क्लीन टॉयलेट मेळचे. आता आम्ही रस्त्यार आयला, आम्ही बेश्टे प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आम्ही हे करून आम्ही एक्शन घेतला आणि वी विल सी दॅट वी गो टू द रूट ऑफ दिस अँड गेट and ensure that every woman gets a clean and hygienic toilet in Goa.